सुरवातेक गायन करूया. 835 पेज 19. Aici noven betuita Ana Rosa de Souza e família. Deci basod aici e noi nacea misacha buland kiribri ami maguya. Tashi ami maguya am sobau sebi Fernandes Samplo. Tashi atme basod ami maguya. Devan taga borosur fau kemu aici misacha buland ami maguya. बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमेन. आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कुटुंबचे सौम्यासूं तुमचे सगळे असो. मोगाच्या बाबरेंदो आयज आमी या 8व्या नोवेनांत आमी भाग घेता आसतना आयज आमी सायबीण मायचे 8वें नोवेन आमी समृता आनी आजच्या ह्या नोवेनाचो विशय मारयेन आपल्या काळसान देवाक सांबाळून जेली. आनी जेन्ना ह्या नोवेनांत ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना कशे तरेन मारयेन आपल्या जिवितांत देवाक सांबाळून ती जेली. आमी जेन्ना मारयेचें नदर मारता आसतना आमी पळयता कशे तरेन एक आवय आपल्या भुरग्यांक आपुरबायेन मोगान वाडयता तशी आमची सर्गीची आवय देवाक आपल्या काळसान घेवन सांबाळून ती जेली. आनी जेन्ना ह्या नोवेलाच्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमकां विश्व आमकां नियाळूंक सांगता मारयेन आपल्या काळसान देवाक सांबाळून ती जेली. खरेंच देवाच्या भिरांतीन चलतली वस्तुरी खालतिकायेन ती आपलें जिवीत जियेताली. खालतिकायेचें तिचें जिवीत आसलें आनी त्या पासत देवान सावीण मायके वस्तुरेक उंच उबारली. खालतिकायेचें जिवीत सदां फलादीक जाता. आनी जेन्ना आयज आमी 23व्या आयताराक साद्या काळाचो 23वो आयतार ह्या आयताराक आमी वांटो घेता आसतना आयचीं वाचपां आमकां सांगता कशे तरेन आमी आमच्या पेलेचोय आमी मोग करूंक फावो. दुसऱ्याक गोरशेवतांक पावूं तांकां भोगसूंक हेच आमकां उलो मारता. तर आमची ही मोनां आयच्या विशयाचेर घालून आनी सायबाच्या नोवेनांत आमी 8व्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना आयचो विशय आमकां सांगता मारया आपल्या काळसान देवाक सांबाळून जेली. आमी आमच्या जिवितांत देवा काळसान घेवन देवाचे नदर मारून बरी पावलां मारून देवाक आमी वाखाणुया. आमच्या काळसान देवाक घेवंक हो देव आमकां उलो मारता. तर आमी सायबाचे नदर मारून तिचे जिविताचे नदर मारून देवाक ती खालती रावली वस्तुरी
तर आमी आमच्या जिवितान देवाक खालती रावन आनी बरी पावलां मारूंक आमी जियोया. जाय पर आमी चुकले आमच्या जिवितांत बोगसरांनी वागुया आनी फावो ती बरी वाट घेवचे घराच्या आमी सशब्दांत आमची पातकां आमी ओडकून घेवया. हांव पातकींग Surpurida Deva. आनी तुमकां भाव बरेंदो मोद सगळें सारून सांगता मनां चिंतून कोणाय सारून वायट आसलें बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध एपाचो बेगीन सांगपा मरे सगळ्यांक दोयता आनी भोगता आनी तुमकां भाव बरेंदो मोचे खातीर आमच्या स्वास्पा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्वदादी आमची काळजी आमची पदकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Pavitra Sangha
देवा आमच्या वांगडा बापा, तुझे देणे आमकां सोडवून मेळटा आनी आमी तुजी आपणली भुरगीं जावं पावता. तर आमच्या तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दया दिश्ट घाल. जेजूचेर आनी बावाड दवरता हांव देखून खरी संवत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचे दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमियाच्या उता जितू सरवी तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकूण जियेताय राज चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिडकायनाय जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणान मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब असो गावून जातलो. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. जबाब. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. सर्वेस्पुरा मुखार येयात, ताका दिन वाचूया. तो तीर खोळप आमचो दारो, ताका वाखाणुया. जबाब. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. सोरपूट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरसां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. मेरीबाग आनी ओरोड्यान माशाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरावरी दारूण करूं नाका. जबाब. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाका. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग कोत्ता ताणेन समोर्त पाडली. पोरद्वार करूं नाये, जिवेशी मारूं नाये, चोरूं नाये, खोटी आशा दवरूं नाये, आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात.
तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडे करिना, म्हणटोच समूर्त सोगली मेळून मोग. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार गायन करूया. B8 पेज 24. आमी 6वो आनी 7वो श्लोक आयकतले. Soresvo तुमचे सोव्यासो तुमचे सगळे आसूं. मातया पोरमणे जेस क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजे कसलीच एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजें आनी ताचे भितर तें ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकुना जाय जाल्यार दोगां ओ तेगां गोवायकायेचें उतरार सगळें रुजून जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक ओ दोगांक घेवन वच. पूण तांकां आयकुनाय जाय जाल्यार सोबेक उडय. सोबेक आयकुना जाय जाल्यार तो ओन भावाटी ओ 2 वसूलदार म्हूण सोंसूं. हांव तुमकां खरें सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशा तितलें देव स्वर्गा बांदून दवरतलोय, आनी संवसारांत तुमी सोडशा तितलें देवूय स्वर्गा सोडून दितलोय. आनी एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं 2 जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मनाची जाय जाल्यार स्वर्गार आसता तो म्हजो बाब ते तुमकां दितलो. कित्याक 2 वा 3 जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या आसात, तुय तांचे मदें हांव आसां. जेस क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या पावडेंदो आयज जेन्ना ह्या 8व्या नोवेनाक आमी नियाळ करता आसतनाच्या विशया वयर आयचो नोवेनाचो विशय आमकां सांगता, मारिया आपल्या काळजान देवाक सांबाळून जेली. जेन्ना मारिया आपल्या काळजांत देवाक सांबाळून जेली, तशें मारिया आमकां जोण एकल्याक उलो मारता हेंच करूं. सायबाय म्हणटा, आमी आमच्या काळजान सांबाळून दवरुया आमच्या देवाक. आमी आमच्या काळजांतल्यान देवाक उलो मारून आमचें जिवीत देवाचे परी आमी जिवुया. इसायबाय आयज विशया वयर आमकां उलो मारता आसतना आमचें जिवीत देवाचेर पातयेवन आमी आमची पावलां आमी मारुया.
1832 ह्या वर्सा फ्रांस देशांत पॅरीस ह्या गांवांत कॉलेरा आयली. जायतो लोक हे कॉलेरा लागून जायतो लोक दुयेंस आसलो. एक दीस चॅरिटी सिस्टर, एक चॅरिटी संस्थेची एक माद्र भयण, एक दीस वेता आसतना रस्त्याचेर एक मनीस थंयसरल्यान वेतालो कामाक. जायतीं वायट उतरां हे माद्र भयणी वर उलोवंक लागलो आनी माद्र भयण आपल्या काळजान ती वायट उतरां घेवन उगेपणान ती केली. जायत्या दिसांनी जेन्ना हे माद्र भयण एक दीस थंयसरल्यान हॉस्पिटलां भितर सोदता आसतना ही माद्र भयण हे भावाक पळयता. ह्या भावान ह्या माद्र भयणीक जायतीं उतरां मारलोलीं आनी होच मनीस एक दीस हे कॉलेराचें दुयेंस जावन तो हॉस्पिटलांत येता आपलो इलाज करूंक. आनी तेन्ना थंय ह्या हॉस्पिटलांत लुगार नासलो आनी लुगार ना जावन भायर सोदता आसतना ही माद्र भयण ह्या भावाक मेळटा, वळखता ताका आनी विचारल्या उपरांत ही माद्र भयण ही सिस्टर ह्या हॉस्पिटलांत तांचें हॉस्पिटल तें आसलें तेन्ना ते आपल्या हॉस्पिटलांत नर्सी सांगून ह्या भावाक भरती करता. आपूण ताका लुगार सोदता, लुगार दिता हॉस्पिटलांत. जायतो प्रॉमास ताचो करता ही माद्र भयण. पळयता ह्या मनशाक काळजान दूख आसलें पूण भोगसून जायतो वावर ह्या मनशाच्या जिवितांत तिणें केलो. बरो तिका करता. ही माद्र भयण इलाज करून ह्या मनशाक बरो करता. कित्याक ही माद्र भयण आपल्या जिवितांत देवाक काळजान ओळखून घेवन दुसऱ्याक जावं पेल्याक भोगसयलो आनी बरी सोजमण दिवन ह्या मनशाक भोगसून ताचें इलाज करून ह्या मनशाक बरो करता. एक काणये वयर मोगाच्या बाबडेंदो आमकां उगडास करता जोण्याकल्यान आमी आमच्या पेल्याक भोगसूं. कोणूय चुकलो जाल्यार भोगसूंक आयचीं वाचपां साद्या काळाची 23व्या आयताराक ही वाचपां आमकां उलो कोत्ता. जावं पयलें वाचप प्रवादी इजकेल. देव प्रवादी इजकेलाक शिडकावन दिता आनी म्हणटा तुवें म्हजें उतर आयकून लोकांक देवाचें उतर परगटूंक जाय. उचांबळ आसा तेन्ना, कोश आसता तेन्ना तांच्या जिवितांत हेच शिडकावणी तांकां दी. देव प्रवादी इजकेलाक सांगता शिडकावणी तांकां दी, गरजेचीं उतरां तांकां सांग. आनी तशें दुसरें वाचप आमी पळयता भाग्योन पावलो रोमाकारांक म्हणटा तुमचें जिवीत सोंपूनाय, समोर ती तुमी पळात. वायट तुमच्या जिवितांत करूंक न्हय पूण बरें जिवीत तुमी जीव. भाग्योन पावलो आमकां म्हणटा. आनी आयचें मातयेचें शिव वर्तमान आमकां म्हणटा सोबे माझा कोणें चूक केल्यार तांकां तुमचे मदें आपयात, वडिलांक कळयात. आयकूना जाल्यार दुसऱ्या तुमकां बऱ्या मनशां तुमी कळयात. अशें करून ताका सजमयात. जेजू आयज आमकां हें सांगता जेन्ना दोगां तिगां मनशां मागतात देव तुवें आसा. आयज जेजू आयज आमकां सगल्यांक म्हणटा तुमचे मदें हांव सदां काल आसतलों. जेन्ना दोगां तिगां मनशां मागतात थंय मागणें देवाक पावता. तर आमी मोगाच्या बाबडेंदो जशे परी आयज हो विशय आमकां नवण्याचो आमकां उलो मांडटा देवाक आमच्या काळजांत घेवन आमी जिवीत आमी सांबाळुया. आयज जेजू आमकां हीच उलो मांडटा मागणेचें जिवीत तुमी जिवया.
जें तूं संवसारांत बांदून दवरता तें स्वर्गार बांदलोलें जातलें. जें तूं स्वर्गार कोत्ता देव तुका स्वर्गराज्यांत तुका फावो करतलो. जें तुजें जिवितांत तूं करता स्वर्गराज्यांत देव तुका इनाम फावो करतलो स्वर्गराज्यांत. आयज हीच उतरां जेजू आमकां सादयता. आमी आमच्या लागीं विचारुया. ही देवाची उतरां आनी बरी घडण्यो आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत हांवें केला काय? जें हांव संवसारांत करता तें स्वर्गाच्यान हांव बांदून घेतलो काय? स्वर्गाच्यान आमकां फावो जातल्यो बऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितांत? तर आयचो विशय, आयची वाचप आमकां हेंच आमकां उलो मारता. तर आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी पावलां मारता आसतना, देवाक आमच्या कारसान घेता आसतना आनी आपलें जिवीत देवाच्या पावलांनी चलयता आसतना जेजू आयज आमकां म्हणटा, संवसारांत तुमी बरें करात, स्वर्गांत तुमकां बरें फावो जातलें. जें तूं संवसारांत बरें करता स्वर्गांत तुका बरें इनाम फावो जातलें. जें संवसारांत तूं बरें करना स्वर्गांत आमकां बरें फावो जावचें ना. तर जेजू संवसारांत आसतना आमकां ही शिडकावणी आमकां फावो करता. तर आमी म्हज्या बाबडेंतो, आमी हे संवसारांत जेन्ना आमी जिवीत जियेता आसतना आनी जेन्ना आमची सगळीं काळजां उत्सांबूड जायत्या कारणां लागून, जावं आमच्या कुटुंबांत शांती ना, आमची काळजां उत्सांबूड जाल्यार कांय कारणां लागून हें दुयेंत वाडत वेता, आमच्या जिवितांत सगळ्या कुटुंबांक उत्सांबूड भिरांत आख्या संवसारांत, तर आमी देवाचेर पातयेवन जेजू आमकां कितें सांगता, कितें सांगूंक सोदता, आमी देवाचें उतर आमकां सांगता. तर देवाचें उतर आमच्या कारसान घेवन आनी आयच्या विशया वयर आमी नियाळ केला, तोच विशय आमच्या कारसान घेवन जेजूची हीच उतरां आनी सायबा आमकां म्हणटा, सायबा आपल्या कारसान देवाक सांबाळून घेतली, तशें आमी आमच्या कारसान देवाक सांबाळून घेवन आनी देवाचे बरी पावलां मारून देवाचो आदार आमी मागुया. भावार्थाची उत्साहाने आमी म्हणुया, स्वत मानता देवा, सोरपदरा बापा, स्वर्गार पितृच्या रस्तरा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्यान गुरुबीन संभोलो, आपा मरेतान जन्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोसले, ताका उसार सोडलो, तो मरलो ताका निखिललो, तो मरल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मरल्यातलो जिवंत जालो, स्वर्गांत सोडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुत्सवी करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो आयकार, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी संवसारांत देवाक जाय ते भाशेन वस्तू करूंक बो आगोड आमी ताचे आदारान करूंक शकता, थोडीच मागण्यो देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वाव फुडें व्हरतना भोगसणेचें आनी समाजिकेचें नमुणे जावन तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पेस पिळे काळा पिळवतांक फावो ती लास मेळूंक सवलत्यो फावो करूंक आनी तशेंच गरजेवंतांक सवे मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी आज खातीर संवसारांत जायते उत्सवमडाय भितर चल्ल्यात. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी अदीक लोक मेला. हे नव्या रोगाक वेगीच उपाय मेळूंक निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टांतल्यान वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बाप लागीं मागुया. आमच्या सरभोंवती जायतीं जाणां गुडे वायट जिवीचे येता. तांकां शिडकापाचो हो वावर बिये नासना आनी लोजें नासना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, थोडीच मागणी आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत आमकां सगल्यांक स्वर्गार थावे एकठांय करपी वाट चलूंक शिकय आनी वाट चलतना आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरेच्या वेळार गायन करूया. C17 पेज 35. मोशा बाबरेंदो मोशें तुमचें बोलदान सरबरा देवपा मान तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तूं खऱ्या भक्तीची आनी शांतीची सोर. तुज्या मोहिमेक फावो तो मान आमी दिवस कर आनी ह्या पवित्र गुटा वांटो घेवंक एका मनाच्या एका कारसाची आमी जावन निर्मी. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कारसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास दिवया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वदान सासणाच्या देवा, सोरकरायण सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवास दिवंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जग नवो जिवीत नवें आपल्या कोसच्या मोना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जन्मपणांत जिखली आमा सोमेसां जिवीत सासणाचें. आपले मोविवन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवतां भक्तां संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोल्या तुज्या वैभवान. तूं सोगी तुका सोय सोय
सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय बापा क्रॉस पवित्र सगळ्या पवित्रांची सोड तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून ही दिनी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कॉस्टून सस्सो मुवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे वस्सत समोर बशी तेच वेळ जेवण जादोस्ट्रें कास घेतली तुका नवें दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस घेयात आतलें पियात ही म्हज्या रगताची कास नवें सासरें कळश्रें गत पातकांचें बक्षरें मेळच्याक तुमचें वचत आनी समेस तुमचें वचत तें बरतलें हें म्हज्या उगडासा करात भारताचो गोड पोरगोटियांक सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुज्या येण्याक आमी अंतरेगता बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपाचो आमी भक्ती मुळात सोदता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडो रगत शेवतलें आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी निर्भृतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेत सोगडाच कर फ्रांसामच्या बागेन बापा फिलिप्रेमच्या गवळी बापा आनी सगळी आग्नी बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपाचो परस्पर मेळ्ळ्यान ते आमच्या बाबडींची कागलूत कर तांकां जे श्रुती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोस्ट मुखार पडून फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता आंको आमरे देवश्में संगाती तिची पती बागेवन सुसे बागेवन दोमदूत बागेवन सुसेवास बागेवन विन्सन पलोटी आनी सोड तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासरे सुखद आमकां वांट दी त्या सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे सांता त्याचे दुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपुत्रा बापा सर्व तुका सासनाच्या सासनान आमेन जेजू आमकां मागणे शिकयले एकाच ते मागणे आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या भोगता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां त्राणे पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार देगणे जिवितांचो अस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखान आनी आमच्या सोडून राव जेज क्रिस्ताचे आमी बरोवन संप्रेगता थ्रू आमकां जुदा काकलुतीन सोड पदांतली स्टोरी आनी सोडा कानांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुवें खुशी करून तिका शांती दी आनी सून तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजू चलयताय सासणाच्या सासणान समेची शांती सुळका तुमचें सव्या आसूं तुमचे सगळ्यास एकामेका मोगान शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडिले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडिले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडिले आमकां शांती दी
ही देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणांतल्यान ती सुकल्या आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजें येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसिद्ध वेळार गायन करूया D22 पेज 59. प्रार्थना. सर्वेस्वा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावाट्यान तूं पोस्तांनी जिवी दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे ओमोडीक मांस आनी रगत घेवं हे भोव वाट्या दण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणान ताच्या जिविताची भागीदारी जावं पावूं हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सुळेचो तुमचें सोवें आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सर्वपदरा देव बाप आनी पुता पळयत आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचय शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन करूया T21 पेज 213.